नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। आयज देशभर हनुमान जयंती मनयतात। भक्त कसो आसचो हाची शिकवण राम भक्त हनुमाना कडल्यान सगळ्यांनी घेवची। तुमकां सगळ्यांक हनुमान जयंतीची परबी भेटून आयच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। हांव सांजवी केरकार। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। People's power is more powerful than people in power म्हणीत 100 वयर नीज गोंयकारांनी केले JMFC भायर आंदोलन। केबल घालपाचे काम करताना पायपलायन फुटिल्ल्यान म्हापशान लाखांनी लिटर उदक गेले फुकट। सगळी मुणकार प्रकरणां आणि रान हक्क कायद्या खाला 10,000 दावे काडटलो निकालात, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। स्की जंप चाचणे खातीर अमेरिकेचे F-18 सुपर हॉर्नेट फायर येतले गोंयांत। मे म्हयन्याच्या 21 तारखेच्यान जातली चाचणी। गोंयान वाघाचो निसर्गीक अधिवास आसा ही गजाल कोणूच न्हयकारपाक शकना। मंत्री विश्वजीतान केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचे, म्हणटा राजेंद्र केरकार। उच्च न्यायालयाच्या कामकाजांत जावपाचो कोंकणीचो वापर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली मागणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयांत सध्या चडशा वाठारांनी उदकाचे खूब अडचणी आसात। लोकांक सारखे पिवपाच्या उदकाची पुरवण लेगीत जायना आनी ह्या वाटेन म्हापशा ग्रीन पार्का कडेन शुक्राराक केबल घालपाचे काम करताना कामगारांनी उदकाचे पायप फोडिल्ल्यान शुक्रारा रातीच्यान थंय कितलेशेच लिटरांनी उदक व्हांवून फुकट गेले। राती फोडिल्ली पायपलायनीचे काम शेनवारा सकाळी सारखे करताना दिश्टी पडटा। गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांतल्यान उपचार घेवपी एका 45 वर्साच्या दुयेत्यान अचकीत सकाळी 7 वरांचेर आत्महत्या करपाचो यत्न केलो। दुयेत्यान इमारतेच्या 3ऱ्या माळा वयल्यान उडी मारिल्ल्याची गजाल कळ्ळ्या। हो दुयेती गोमेकेच्या मेडिसिन वॉर्डात उपचार घेतालो। बरेच दिसा सावन हो दुयेती गोमेकूत उपचार घेतालो आनी दुयेसाक वाजोवन ताणें आत्महत्याचो प्रयत्न केलो अशी खबर कळ्ळ्या। सुदैवान ताच्या ह्या यत्नाक यश येवंक ना, मात जमनीक आदळिल्ल्यान ताका बरीच दुखापत जाल्या। मुणकार प्रकरणात अजूनय अर्ज करूं येता। कोणे अर्ज करूंक ना जाल्यार करचे। या कार्यकाळात सगळी मुणकार प्रकरणां आणि रान हक्क कायद्या खाला 10,000 दावे निकालात काडटलो। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। 1.5 वर्सांत 5,000 रान हक्क दावे निकालांत काडटलो अशें ताणें ह्या वेळार सांगले। सगळ्यो FRC केसी सोडोवपा खातीर आमी तत्पर आसा। म्हाका जाण आसा, हांव जरी सांखळी मतदारसंघात रावलो, म्हाज्या सांखळी मतदारसंघात FRC केसीचो केन्नाच विशय नाशिल्लो। बट जेन्ना मुख्यमंत्री जालो, मागीर सांगे आसूनी, काणकोण आसूनी, सत्तरी आसूनी, ह्या सगळ्या भागांतले FRC केसीस कितें आसा, तेचे प्रश्न कितें आसा, ते कशे सोडोवपाचो हाचो जाणून घेवन त्यो सोडोवपाक सुरवात केल्या। मुनकारियल केसीस ज्यो आसा ह्या टेन्युअरान उरचे ना, उरलेले अजून घालात। बऱ्याच जाणांक खबर ना, त्यांनी मुनकारियल केसीच्या अंडर एप्लाय करूंक ना।
अमेरिकेची 2 F-18 सुपर हॉर्नेट फायटर विमानां स्की चम चाचणे खातीर फुडल्या म्हयन्यान गोंयांत येतले. मे म्हयन्याचे 21 तारखेच्यान सुमार 3 दीस ही चाचणी जावपाक शकता. भारतीय नौदळाच्या INS विक्रांत एअरक्राफ्ट कॅरियर खातीर भारत नौदळ सध्याक फायटर विमानांचो सोद घेता. फ्रांसाचे राफेल M आनी अमेरिकेचे F-18 सुपर हॉर्नेट ही 2 फायटर विमानां हे सर्तीन आघाडीर आसात. INS विक्रांत हे स्वदेशी एअरक्राफ्ट कॅरियर 15 ऑगस्टान कमिशन जावपाची शक्यताय आसा. भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एअरक्राफ्ट कमिशन करतले. ह्याच एअरक्राफ्ट कॅरियरा खातीर अमेरिकेच्या F-18 सुपर हॉर्नेट विमानाची सगळ्या आंगाची चाचणी जातली. पीपल्स पावर इज मोर पॉवरफुल दॅन पीपल इन पॉवर अशें म्हणीत नीज गोंयकार बॅनरा खाला सुमार 100 लोकांनी गुन्यांवकारी प्रकरणात अडकिल्ल्या कार्यकर्त्यांक तेंको दीत JMFC मडगांव हांगा शांतिकायेचें आंदोलन केलें. JMFCन 3 लिनियर प्रकल्पा विरोधान चांदोर हांगा विरोध केल्ल्यान 5 चळवळकारांक हाजीर रावपाक फार्मायले. हो गुन्यांव 5 जाणांचेर न्हय जाल्यार पुराय गोंयकारांचेर आसपाक जाय आशिल्लो अशें म्हणीत काँग्रेसीच्या कॅप्टन वेरियतो फर्नांडिसान चळवळकारांक तेंको उक्तायलो. विथ गोंयकार्स तांकां 4 जाणांक आपयल्ले बट ते 4 जाण न्ही ताणें गोंयकारांक आपयल्ले. This particular summons are not for 4 activists. It is summons for Goans. And whatever happens, आमी सगळे एक रावतले. Because this fight is for Goa. आमी एकू म्हणपाक सोदतात की आमी जें कितें करतात आमचे भुरग्यां खातीर सगळ्यांचे भुरग्यां खातीर आमी करतात आनी ह्या वावरांत आमी जाणात की सगळो दर एक गोंयकार आमचे बरोबर आसात आनी आमी जिखतलेच हे आमकां 100% खात्री आसा. कित्याक पीपल्स पॉवर इज ग्रेटर देन द पीपल इन पॉवर. लोक जिखतले हे 100% आमकां खात्री आसा. सत्तरी म्हालांतल्या म्हादय अभयारण्यात जो पट्टेरी वाग दिश्टी पडटा तो थंयच्या वाठारांतलो न्हय अशें दावो गोंयचो राना मंत्री विश्वजीत राणेन केला. तो मूळ भायलो असो दावो करत रान मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंयांत टायगर रिझर्वची गरज ना अशें स्पश्ट विधान राणेन केलां. म्हादय अभयारण्यांत दिसपी पट्ट्यांचो भाग थंयचो नाशिल्ल्यान सत्तरींत व्याघ्र वाठार राबोवपाचो प्रस्नच उप्रासना अशें राणेन स्पश्ट केलें. म्हादय अभयारण्यांत दिसपी वाघ हो मूळ कर्नाटकांतलो आनी म्हादय अभयारण्यांतल्यान कर्नाटकांत वता त्या कॅमेरान दिसून येता. तो गोंयांतलो न्हय हें सिद्ध जाता. देखून व्याघ्र प्रकल्प म्हादयच्या जंगल वाघां खातीर आरक्षीत करपाची गरज ना अशें विश्वजीत सांगता. ह्या प्रकल्पाक तेंको दिवचो ना पूण ह्या प्रकल्पाचो प्रस्तावूय ना हें राणे स्पश्ट केलें. तशेंच गोंयच्या रानांची उदरगत करपाचो पुराय यत्न करतले अशें राणेन ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत टायगर रिझर्व करपाचो प्रश्नच येना हे विश्वजीत राणेन केल्ले स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आसा अशें पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र केरकार म्हणटा. गोंयांत वागाचो निसर्गीक अधिवास आसा ही गजाल कोणूच न्हयकारपाक शकना. गोंयच्या रान वाठारांत वाग आसात हाचे पुरावे 2009 पासून मेळत आसात.
अशें केरकर सांगता. गोंयान वागाचो अधिवास सुरक्षीत करपा खातीर साबार यत्न चालू आसात, पूण गोंयांत वाग ना. गोंयान येवपी वाग हो रेसिडेन्स वाग जावन आसा. कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान हे वाग गोंयान यो वच करीत आसात. तेन्ना गोंयान फॉरेस्ट रिझर्व करपाचे प्रश्नूच येना अशें विश्वजीत राणेन म्हणिल्लें. ताचेर राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा तें पळयात. गोंयान वाघ जे येतात ते शेजारच्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यान येता अशा प्रकारचे जी माहिती आमच्या राज्याचे वन मंत्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हांच्यांनी दिल्ली आसा ती पुराय तरेन सत्याचो विपर्यास करपी आसा. कारण हांगासर जे वाघ आसा हे पूर्वापार ह्या वाठारांत रावतात आनी म्हादई अभयारण्य आसूं नाजाल्यार मोले राष्ट्रीय उद्यान आसूं किंवा महावीर अभयारण्य आसूं किंवा खोतीगांव अभयारण्य आसूं ह्या सगळ्या वाठारांत नेत्रावळी पासून वाघाचे वास्तव्य आसा हे परते परते कॅमेरा ट्रॅपाच्या तंत्रज्ञानान सिद्ध जाल्लें आसा. 2009 हांगासर वाघाची हत्या जाली. त्यानंतर 2003 फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे अधिकारी असले परेश पोरब हांणी लायिल्ल्या कॅमेरा ट्रॅपान वाघाचे छायाचित्र मेळ्ळेले आसा. आनी 2020 4 वाघांची हत्या जी आसा ती गोळाले ह्या सत्तरींतल्या वाठारांत जाल्ली आसा. हे सगळे स्पश्ट आसतना आमी वाघ जे आसा ते महाराष्ट्रांतल्यान येता कर्नाटकांतल्यान येता अशें जे कितें म्हणटा हे पुराय तरेन चुकीचें आसा. म्हादयचो वाठार किंवा गोंयचो वाठार जो आसा तो व्याघ्र क्षेत्र जावची अशी मागणी गेल्या कितलेशे वर्सां सावन करता. ताच्या फाटलें एकूच कारण आसा की आमचें जें माणकुलें गोंय आसा हे 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेलें गोंय जें आसा तिची राखण शासना खातीर जावपाची. आंतरराष्ट्रीय हिंदी परिशदेक उच्च न्यायालयाचे कामकाजान कोंकणीचो वापर करपाची शिफारस मुख्यमंत्र्यान केल्या. शुक्रारा सकाळी मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात पणजे हांगा 8व्या आंतरराष्ट्रीय हिंदी अधिवेशनाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. गोंयान उच्च न्यायालयाच्या कामकाजांत इंग्लीश वांगडा कोंकणीचो वापर जावचो हे खातीर यत्न करतालो. गोंयकारांचेर 4 भाशांचो प्रभाव आसा. गोंयकार उलयतात कोंकणी, पेपर मराठी वाचतात, सिनेमा हिंदी पळयतात आनी बरयतात इंग्लिशीन अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. सिर्फ कुछ गैजेट्स ओनली इन इंग्लिश में ही आते थे. नाउ कंपलसरी ऑल द गैजेट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह से वो हिंदी में भी आने लगे हैं, चाहे वो हिंदी भाषी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से आते हैं. हमारे गोवा में हमने लेजिस्लेचर लैंग्वेज जो पहले सिर्फ उसका कामकाज इंग्लिश में ही चलता था वो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके इंग्लिश और कोंकणी में भी चलने लगा है. दैट इज वन स्टेप अहेड, वी ऑलरेडी स्टार्टेड. ओके, तो कोंकणी में भी उसके कामकाज चलने लगा है. उसका कामकाज जो इंग्लिश में ही चलता है उसकी न्यायपालिका जो न्याय मांगने जाते हैं उसके लिए वो कोंकणी में चलनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है. तो हमारी कोशिश रहेगी कि गोवा के लोगों के लिए उसको इंग्लिश के साथ साथ वो कोंकणी में भी उसका न्याय प्रविष्टि दे. इसलिए डेफिनेटली हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी. KAB 3942 ह्या वास्को सावन हॉस्पेट कर्नाटक मिनाचे म्हाल घेवन वचपी ट्रकाक शुक्रारा मध्यान राती काणकोण गालजीबाग हांगा मनोहर पर्रीकर बगल रस्त्याचेर अपघात जालो. ट्रकाचो ताबो गेल्ल्यान सुमार 50 मीटर ट्रक रेलिंग तोडून रस्त्याच्या कुशीक उमटलो. ह्या अपघाताक ट्रक चलोवपी आनी ताचो वांगडी जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या.
शुक्रारा सकाळी वास्कोचो आमदार दाजी साळकार हाणें वास्कोच्या रेल्वे पुलाची पळोवणी केली. पुलाची उंचाय खूब कमी आशिल्ल्यान पुला पोंदच्यान बसींचे तशेंच ट्रक आनी हेर गाडयांक वचपाक भरपूर त्रास जाता. लोकांनी मागणी केल्या उपरांत थळावो आमदार दाजी साळकारान बेगोबेग ह्या पुलाचें काम सुरू केलें. तीन 3.2 मीटर आसा व्हडली गाडी पासार जायना. सो आमी एटलीस्ट 4 मीटर तो कर म्हणला. तांची फिजिबिलिटी ते पळयतात आनी म्हाका दिसता हे 4 दिसा ते 5 दिसां भितर आमकां कळटलें कितले वाडोवंक शकता ते. पूण डेफिनेटली खंय तरी आज ऑनरेबल CMान हें केलां, मोमीन सरानूय इंट्रस्ट घेतला, आमचो रेल्वे मिनिस्टर ताणेंय इंट्रस्ट घेतला. सो म्हाका डेफिनेटली दिसता की आमचो हो इनिशिएटीव जो आसा तो डेफिनेटली लोकां खातीर बरो हो साबीत जातलो. पुलीस खात्याच्या गुन्हे फाट्यान शुक्रारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर कलंगूट पुलीस स्टेशनाचे पुलीस उपनिरीक्षक राजाराम गांवकार आनी तांच्या कर्मचाऱ्यांनी डोंगरपूर जंक्शन पोरबोवाडो कळंगूट हांगा घुवळे वखदांचेर छापो मारून घुवळे वखदां विकपाक आयिल्ल्या इम्रान हांगे रावपी रुडी बार मुरड वाडो सालिगांव हाका अटक केल्या. ताच्या कडल्यान सुमार 3 किलो वजनाचो 3 लाख रुपयांचो गांजा जप्त केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. कर्नाटकाचो ग्रामविकास आनी पंचायत राज मंत्री KS ईश्वरप्पा हांणी बसवराज बेमाय मंत्री मंडळाक शुक्रारा सांजे आपल्या मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो. कंत्राटदार संतोष पाटील आत्महत्या प्रकरणात ईश्वरप्पा हांचेर गुन्यांव दाखल आशिल्लो. ईश्वरप्पा हांचेर दबाव हाडून राजिनामो दिवपाक मजबूर केला असो आरोप तांच्या समर्थकांनी केला. कंत्राटदार संतोष पाटील हाका आत्महत्या करपाक मंत्री ईश्वरप्पा हांणी प्रवृत्त केल्ल्याच्या घडणुके वयल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन कर्नाटकांतलें राजकीय वातावरण मातशें खुबळिल्लें. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोमाय हांणी ईश्वरप्पा हांचेर दाखल जाल्लो सगळे गुन्यांव फट थारून ते निर्दोश थारतले असो दावो केला. हनुमान जल्म पाळणे सुवाळो हेर कार्यावळी आनी शेकड्यांनी हनुमान भक्त भाविकांच्या हजेरेन दिवचले हनुमान जल्म उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो. सुधानगरांतल्यान श्री हनुमान देवळांत फांतोडेच्या पारंपारीक कार्यावळी जाल्यो. कोविडाक लागून फाटलीं 2 वर्सां हनुमान जल्म उत्सवाचेर निर्बंध आयिल्लो. पूण कोरोना संक्रमण देंविल्ल्यान आनी निर्बंध कमी केल्ल्यान भाविकांनी व्हडा भावार्थान आनी व्हडा उत्सवान हनुमान जयंती मनयली. म्हापसा कोलवाळे वाठारान हनुमान जयंती व्हडा उमेदीन मनयली. सकाळी 6:22 हनुमान देवाक पाळण्यान घातलो. देवाचे दर्शन घेवपाक भाविकांनी व्हड संख्येन गर्दी केल्ली. हनुमान देवाक पाळण्यान घालच्या पयलीं सकाळच्या
पारार कीर्तन जाले. देवाक पाळण्यान घातल्या उपरांत सगळ्या भाविकांनी देवाचो आशिर्वाद घेतलो. तशेंच आयज रातचे देवाची पालखी पुराय वाठारांत भोंवतली. त्याने जी उडी मारली ते कशाला तर त्याला भूक लागली आणि त्या भूक लागल्याबरोबर तो वायू सुद्धा आहे, तो पवन सुद्धा आहे. त्या वायू वेगाने सूर्याच्या दिशेने चालला आहे आणि सूर्य आणि या सूर्याचे जे रक्षक आहेत राहू आणि केतू, ते राहू केतू यांनी याला वाटेत अडवलं आणि अडवल्याबरोबर त्याने काय केलं, ते मुष्टी जी मारली की नाही त्याच्या छातीवर छाताड्यावर, तो रक्त ओकायला लागला राहू आणि केतू. आम आदमी पक्षान बेश्टीच बातां मारून गोंयकारांच्या आंदोलनाचो राजकीय फायदो घेवचो न्हय अशी टिका रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या. IPHB कामगारांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्ल्या आम आदमी पक्षांच्या फुडाऱ्यांचेर ओल्ड गोवाचें आंदोलन मदल्या मदीं सोडलें म्हूण विरेशाचे आपाचेर आरोप केला. अशें म्हणटा की जेन्ना गोंयकारां कडेन कितें अन्याय जाता तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा सदां आसतले. आयज ते म्हणटा मरण उपोशणाक बसतले. लास्ट टायम तुमी पळयला आसतलें तशेंच केलें तेंच्यांनी हेजे ओल्ड गोवाच्या टायमार. बट ते बसले, लास्ट मेरेन बसले. आतां ते अजून पर्यंत स्ट्रक्चर थंय आसात. सो अशें म्हणपाक जायना, जें खरें करूंक शकता तेंच म्हणपाक जाय. जेन्ना तुमी अर्देकुटे जे भाशणां दितात जें खरें म्हटल्यार लागत ना, तुमी समज बसता नाल्यार बसोन दाखोवंक जाय आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. आमचेंय म्हणणें तशेंच आसा, जेन्ना करता नाल्यार 100% करून हें करपाक जाय, न्याय मेळोवन दिवपाक जाय. सो जेन्ना कॉन्फिडेंटली तुमी दिसता रावतलेत म्हणून, नाल्यार तुमी रावा, नाल्यार फोटिंगपणां करूं नाका. जेन्ना तुमी ओल्ड गोवाचें स्ट्रक्चर म्हणसर आमी रावतले म्हणटा, अजून पर्यंत ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर कित्याक म्हणना? IPHBच्यान काडून उडयल्ल्या कर्मचाऱ्यांचे तेंको दिवंक आम आदमी पार्टी आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स मुखार आयल्यात. बेगोबेग हे कामगारांक परते घेवंक ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दोनूय पक्षांनी दिल्या. भलायकी मंत्री बारीक कामगारांक काडून फकत वाळपयच्या लोकांक खात्यान भरता असो आरोप आंदोलन करपी कामगारांनी केला. आम्ही इतले हाल करून करते, आमकां इतले मान दिना, कितें जर तेंच्यांनी वाळपयच्या सगळ्या लोकांक घेतात आनी आमकां भायर काडून मारली तेणी. आनी आयज परत एकदां IPB स्टाफ जो आसा तो आयज तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजाचेर आहले ते आनी तांकां सडनली काडून उडयले. 28 जाण आसा ते फिक्स करपाचे सांडून तांकां काडून उडले आनी भलत्यांकूच थंय हाडून स्टाफांक फिक्स केले. एवरी टायम अशेंच जाता. काल आंबेडकर जयंती जाली, कालच्या दिसा तेंच्यांनी तांचो स्ट्रायक सुरवात केलो. बट जो डेमोक्रेटीक रायट खरें म्हटल्यार तांकां तेंचो तो इनजस्टीस जाला तेजेर खरें म्हटल्यार कितें तरी तोडगो लावंक जाय आसलो, तो केन्नाच लावंक ना. हेज्या पयलूय अशेंच जाता की एवरी टायम जे कॉन्ट्रॅक्ट जे आसा कितलींच वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां, 20 वर्सां, तांकां केन्नाच फिक्स करिना. मात भलत्यांकूच हाडटा आनी तेन्ना दुसरे सेक्टराक हाडटा आनी फिक्स करता. कित्याक फक्त 28 जाण आसा आनी तुमी समज 28 जाणांकूच फिक्स करूंक शकना. आम्ही सरकाराक अल्टिमेटम 7 दिसां भितर दिल्लो आसा. जर 7 दिसां भितर हांकां जर रेग्युलरायज ऑर्डर काडिना आनी हांकां जर अपॉयंट करिना जाल्यार आमी तेंच्या बरोबर आमी भुजबळान आमचे लोक बसता. सेंट एलिझाबेथ हायस्कूल पोंबुर्फा हांगसर कुंडय आनी रावंड टेबल इंडिया अंतर्गत स्मार्ट क्लासाचें उक्तावण जाला. PNG कुंडयचो वेवस्थापक गौरव चतुर्वेदी हांच्या हस्तुकी हे उक्तावण जालें. ह्या वेळार बेळगांव रावंड टेबल 119चे अध्यक्ष विनायक मंगळवाढे आनी अंकेश जैन, रावंड टेबल इंडिया हुबली, नायट्स RT 178 तशेंच पोंबुर्फा हायस्कुलाची मुख्याध्यापिका आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या विशेष वर्गात भुरग्यांचो शिक्षणीक गरजे पुराय जावंक शकतात आनी भुरग्यांचो शिक्षणाचो दर्जो सुद्धा वाडपाक मजत जातली. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.